Just imagine. राजदीप बिल्डर्स प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन या कार्यवळीन तुमचे स्वागत मित्रांनो राजदीप बिल्डराचे लक्झरियस डबल बेड फ्लॅट्स, त्यांचे रो विलास, त्यांचे ट्रिपल बेड फ्लॅट्स तुम्ही अवश्य पळयात आणि 25 इयर्स मेंटेनन्स आणि 5 इयर्स वॉरंटी दिवपी एकमेव बिल्डर म्हणजे राजदीप बिल्डर्स. त्यांचे ऑफिस गेरा इम्पेरियम पाटो पणजी 7th फ्लोर. अवश्य भेट दिया, डेमो फ्लॅट पळया आणि आयजूच बुक करा. जस्ट इमॅजिन. गोविंद, Huh? who is doing ganja plantation in Panji city? Let me talk very frank with you. Of course, frankly सांग, पण चढ फ्रँक जाऊ नका माझ्याकडे. It is done by the smart city. व्हेरी फ्रँक हां गोविंद, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर तुझे. Let me talk very frank and open to you all. You understand no? हांव तें बाकीच्या भशेन पळयतलो बिळयतलो तसलें बीन कांय ना. गोविंद बाब, हांवें तुका मोबायलार एक लिंक धाडला, ते मातशें ओपन करून पळय. एकूच मिनिट हां. घातलेलं मरे म्हाका. एक कशा पहिले ओपन करून. तुका मरे कृतज्ञ भावना म्हणटा ती ना. नेक्स्ट टायम कांयच धाडपाना तुका हांव. Thank you so much. हे रवी नायक जो आसा, रवी नायक तो तुजो घट. Hi. गोविंद बाब, म्हाका मरे एक प्रॉब्लेम आहा. सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. जस्ट इमॅजिन. रोहन, हे बाबूश मोन्सेरात आणि राजेश फळदेसाय पेटला, ताजेर तुजें कितें मत? कोण तरी उठता उलयता आपले एक TRP वाडोवपाक, हे शेवटी थोडे जाले ते सोशल मिडिया पॉलिटिशियन्स. बाबूश उलयता, ताजेर मागीर राजेश उलयता, मागीर ताजेर परत बाबूश उलयता. वयर कमी आसले जाल्यार आमी आमच्या भितर उलोवंक जाय. अरे हू इज डुईंग भुरग्यापणा हियर, बाबूश और राजेश? बोथ ऑफ देम. आय नीव इट. विल दीस प्रकरण स्टॉप और नॉट? वी विल ओवरकम दिस. पळय, सी हाव इट इज, आय थिंक बाबूश मोन्सेरात अँड राजेश फळदेसाय should make very matured and responsible statements. तेच म्हणटा हांव. बाबूश आणि राजेशाक तुजो फायनल मेसेज कितें? इंटरनल झगडुया. भायर आमी एक आसपाक जाय. कशें झगडुया म्हटलें? इंटरनली. इंटरनली. म्हाका एक सांग, ह्या सगळ्या हितून CM ओगी कित्याक आहा? CM कित्याक रिएक्ट करिना? काय CMनूच केला रे सगळें? हय मरे, आसता कित्याक रे? सारकें मरे? CMनूच केला मरे सगळें कितें रे? कन्फर्म CMचें तें सगळें नाटक. CM रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. इन्क्लुडींग मिडिया. तशें म्हण रे तूं आतां, घाल आमचेर कित्याक. बट हाव इज युअर कॅमेराडरी विथ मायकल लोबो दीस डेज? मायकल इज अ कलीग एंड अ फ्रेंड ऑफ मायन. ह्याच निमतान ते मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेराचे 36 वर्सां पासून चलयलो 36चो आंकडो सॉल्व कर मरे मातसो. आज सकाळी जोझफा कडेन उलयला, काल मायकला कडेन उलयला. तूं म्हणून सारको प्रो एक्टीव मरे. ऑलरेडी उलयलो सुद्दां न्ही आमी सांगचे पयलीं. वा